गोंयांत गुन्यांव तेंगशेर पावल्यात तरी पूण सरकार एकूय उतरूय काडिना आनी गुन्यांवकार आड खरसाणेन कारवाय लेगीत करिना। गोंयच्या समाज वावुरपी आनी विरोधकांनी कायदो सुवेवस्थेचेर सरकाराचेर फारपेट केल्यात। सोहेल कावास ह्या वेरेच्या भुरग्याचेर सुर्यांनी हल्लो जाल्लो आनी ताची प्रकृती गंभीर आशिल्ली, पूण पुलिसांनी 307 अटेम्प्ट टू मर्डर हे कलम लायनासतना बारीक कलमां लायली। 2 म्हयने जाले हो भुरगो ताच्या हल्लेखोराचेर खर कारवायेची मागणी करता, पूण अधिकाऱ्यांनी कानार केस काडल्यात। ताका न्याय दिवपा खातीर गोंयच्या कांय समाज वावुरप्यांनी पुलीस महासंचालकाक निवेदन दिवन हल्लेखोरा आड खर कारवायेची मागणी केल्या। मे 27 एप्रिलाक रातचे मातशें आर्ग्युमेंट जाल्ले कितें रेट चार्ट भाड्याक लागून आर्ग्युमेंट जाल्ले। आर्ग्युमेंट जाता 10 जाण सगळे टॅक्सी ड्रायव्हर कोण ओनर आहा पळय 10 जाण तुमचे आर्ग्युमेंट चल्ला बाबा यो तुमची कितें सॉर्ट आउट करुया म्हणून आमकां हिंगा आपयले खंय आझाद मैदानार। आनी म्हजी भयण पावले कितें उलोवपाक लागून येयले आमी कितें बाबा कित्याक लागून चल्ला हे उलोवपाक लागून येयले। उलोवपाक लागून येयले ते येयले भयण म्हाजी गेले ते उलोवपाक मागीर भयणी कडेन थापण मारले ते थापण मारता फुडल्यान गेलो आंगार वयतकूच ते 4 जाण आहले तेजे भावजी आनी तेजे 2 जाण मेवणे फाटल्यान म्हाका स्टॅप इंजरी तोपूंक लागले। तोपून हांवें ब्लॅकआउट जालो सकयल पडलो। सकयल पडटकूच 20 मिनटां कोण 10 जाण आहले पळय टॅक्सी ओनर तेय पावले आनी पुलीस येयले। 20 मिनटान पुलीस पावतकूच आर्टिकान म्हाका धाडले खंय GMC धाडले मागीर ट्रिटमेंट जालें ऑपरेशन जातकूच सांजचे म्हाका जमलें कितें तांकां अरेस्ट केला म्हणून अरेस्ट केला तांकां सेक्शन लावंक ना 326 323 सेक्शन लायला आनी डिस्चार्ज जावंक ना कांय ना। दुसरे दीस तांकां बेल जाला ते म्हणटा पुलीस म्हणटा कितें 307 एप्लिकेबल ना खंय एप्लिकेबल ना आनी म्हाजेर क्रॉस कमीट केला म्हाजी गाडी अटॅच केला म्हाजेर क्रॉस कमीट केला कित्याक लागून ते डॅमेज हांवें वेपन यूज केला म्हणून ते डॅमेज जाल्यार ते फिट फॉर लॉकअप तांकां दुसरे दिसूच तांकां हे केला बेल दिला। म्हाका एकूच कितें जाय CM कडेन जाय DGP कडेन एकूच म्हाका मागणी आहा ते एकूच न्याय जाय तांकां 307 घालची। जेन्ना सिंपल इंजरी दिता हांवें ते डिजीट सांगलें की सिंपल इंजरी दिल्या उपरांत 1 वर्सा उपरांत 6 म्हयन्या उपरांत ताका परत जर त्रास जाता जाल्यार डॉक्टर विचारता तुका हेच्या पयलीं केन्ना माल लागलेलो तुका हेच्या पयलीं कितें जाल्लें तूं खंय पडलेलो तुका हो कसलो अशें। जेन्ना आतां जर ताका ती सिंपल इंजरी म्हणटा 6 म्हयन्या उपरांत 8 म्हयन्या उपरांत ती सिरियस कशें जाता म्हणून जो पर्यंत डॉक्टर हे असले सगळ्या भानगडी सिरियस जर जायना तुका सांगता विक्टीम अशेंच मरपाचें आनी एकूच्यान छाती फुलोवन भोंवपाचें हें आमचें गोंय। हें गोंय आमकां दिसान दीस क्रायम वाडत गेल्या आमचें गोंय आमकां सुरक्षीत ना। तांकां एक्चुली मर्डर एक्ट म्हणून घालपाक जाय। क्रायम सीन इतली हे आसा पूण पळोवपाक गेल्यार उलटा जालें। हेका बेल घेवपाक पडली स्टिचीस घेता हो रक्तान बुडिल्लो हो आनी ते भायर आनी जेन्ना ते नेक्स्ट डे वचून कावंटर कंप्लेंट दिता तांचे सेक्शनां मायनर जातली सेक्शन 323 सेक्शन 326। सो आय डोंट नो वॉट इज गोईंग ऑन। अरे वी आर नॉट इन बिहार और काश्मीर और झारखंड हे आमचे गोंय आनी गोंयांत असल्यो क्रायम जाता दिसाचे यूथ एकमेकाक रक्त काडटात। दीस इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स।